यश राठोड. सो डायरेक्ट फर्स्ट मान सगळ्यांनी येवकार कसो एक रिजनल पार्टी आणि एक रिजनल सरकार एक स्टेट गव्हर्नमेंट आपल्या लोकां खातीर आपल्या मूळ लोकां खातीर कसो कायदो काडटा आनी कशे तेंचे रायट्स प्रोटेक्ट करता ते तुमकां सांगपाक आयज एक आमी प्रेस केली आहा. आमी एक डिटेल प्रेजेंटेशन केला ते फुडें आमकां मनोज प्रेजेंट करतलो. आमी आयज उलयतले झारखंड सरकारचे नवे एक बिल पास केला. लास्ट फ्रायडे 11 तारखेक झारखंड सरकारान एक स्पेशल असेंब्ली सेशन घेतलेलो आणि त्या शुक्रारा तेंच्यांनी एक बिल पास केला. ते बिल तुमकां हांव वाचून दाखयता. तेजें टायटल हांव वाचून दाखयता. झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन्स and for extending the consequential social, cultural and other benefits to such local person bill 2022 अशे एक तेंच्यांनी बिल पास केल्ले आसा जे खूब तेंचे ट्रायबल लोक जे मूळ भाशा आशिल्ले ते झारखंडाचे ते डिमांड करतात इतली वर्सां की आमचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक कोण झारखंडी ते सांगपाक कोण तेंचे लोकल रेजिडेंट मूळवासी कोण ते सांगपाक एक कायदो जाय एक डॉमिसायल पॉलिसी जाय. खूप प्रयत्न झाले. हाच्या पयलीं खूप सरकार येयले खूप प्रयत्न झाले. मात आयज ते एक रिजनल पार्टीन एक रिजनल सरकारान स्टेट गव्हर्नमेंटान एक बिल पास केल्लें आसा की तेंचे मूळवासी लोकांक कशें प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी कशे रायट्स तांकां मेळपाक जाय. तर हितून दोन गजाली आसा. हितून ते कोण झारखंडी म्हणजे लोकल तेंचो कोण ते सांगता आनी तेचो कट ऑफ डेट म्हणजे आमी सांगताले की जशें आमी पळोवंक गेलो 1961 तो डॉमिसायल पॉलिसी 15 वर्सां डॉमिसायल पॉलिसी आहा. तर तेंच्यांनी एक डॉमिसायल पॉलिसी केला. त्याच्या अंतर्गत एक कायदो तेंच्यांनी पास केला. त्याच्या अंतर्गत ते कितें म्हणटा की लोकल पर्सन कोण लोकल पर्सन तेचें डेफिनेशन तेंच्यांनी केला ते तुमकां वाचून दाखयता. लोकल पर्सन shall mean domicile of Jharkhand who is an Indian citizen and resides within the territorial and geographical limits of Jharkhand and he or she or her ancestor name is recorded in the survey or khatiyan of 1932 or more. इथून तेंच्यांनी एकूच सांगला की डेट कट ऑफ डेट तेंच्यांनी धरला की 1932 और त्याच्या पयलींची म्हणजे तेंच्या जेन्ना ब्रिटीश आसले इंडियन ब्रिटीश गव्हर्न करताले तेन्ना एक झारखंडान ते पयलीं बिहार आसले तेन्ना तो सर्वे जाल्लो आनी 1932 सर्वेच्या बेजार तेंच्यांनी एक डॉक्युमेंट केल्लो खतियान ताका म्हणटाले. म्हणजे जेन्ना चडशे ट्रायबल लोक तेंची जमनी प्रोटेक्ट करपाक ते दुसऱ्यांक ट्रान्सफर करून नॉन ट्रायबल लोकांक ट्रान्सफर करूंक अशी एक ऑर्डर केल्ली. त्या डॉक्युमेंटाक ते खतियान म्हणटाले आनी सर्वे जाले 1931. आनी आतां ते कितें म्हणटा ह्या बिलान नव्या बिलान की जे कडेन तो डॉक्युमेंट आसा खतियान आसा तोच झारखंडी जातलो तोच रेजिडेंट ऑफ झारखंड जातलो. कळ्ळें तुका न्ही की जे कडेन डॉक्युमेंट आसा तो खतियान डॉक्युमेंट आसा सर्वे जाल्लो 1932 तो डॉक्युमेंट आसा तोच झारखंडी जातलो आनी तेकाच सगळे हे रायट्स मेळटले. कसले रायट्स सोशियल कल्चरल जाग्याचे रायट्स जॉबाचे रायट्स सगळे आनी खूब डेव्हलपमेंट रायट सगळे त्याच मनशांक मेळटले. सो पयलीं तेचे दोन भागांनी डिवायड केला. बिल फर्स्ट झारखंडी कोण लोकल रेजिडेंट कोण तो डिफायन केला आनी दुसरे तेंचे सगळे रायट्स इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर रायट्स लँड रायट्स मागीर सोशल सिक्युरिटी रायट्स मागीर एम्प्लॉयमेंट रायट्स ते सगळे तांकां मेळटले. आनी दर जेजे कडेन अशें प्रोविजन जातलें की जेजे कडेन 1932 चो डॉक्युमेंट ना जाल्यार थंयसरली ते एरियेची ना ते विलेजीची ग्राम सभा डिसायड करतली की हो हेचे पयलींसून हो जातीचो हो लोक आसा हो हांगाच रावता. सो तशें प्रोविजन घातला की ग्राम सभेक पावर दिला की डिसायड करपाक कोण पयलींसून आसा झारखंडान आनी कोण झारखंडान ना. तशें मायग्रेशन सायडीक 3-4 स्टेटीज आसा बॉर्डरीक तेंचे मायग्रेशन खूब जाता ते तेंचे लक्षांत धरून 1932 ही डेट धरला. आनी आमी डिसिजन तेंचे वेलकमींग केलें कित्याक आमी सिमिलरली गोंयान आमी झगडटा की 1961 कट ऑफ डेट जाय आनी तेच रायट्स आमी आमचे पोगो बील आसा पर्सन ऑफ बोन ओरिजीन बील त्याच्या अंतर्गत आमी मागताले. सो हेची सिमिलरिटीज कितें आसा हो स्टेट गव्हर्नमेंट कसो आपल्या लोकांक प्रोटेक्ट करता एक बील हाडटा आनी हेच्या बिलाचे मागीर
कशे कशे रायट तांकां मेळटा तर तेच आमी कंपेर करपाक हांव आतां फुडें मनोजा कडेन दिता की कोगो बील आनी हे झारखंडान बील कितें सिमिलॅरिटीज आसा आनी कशें तेंच्यांनी एक उदाहरण आनी एक सेट एक्झाम्पल केल्लें आसा की स्टेट गव्हर्नमेंट आपल्या लोकां खातीर हे रायट्स आनी अशें बील हाडूंक शकता. जशें अजयान सांगलें, आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक खूब सेन्सिटिव्ह, खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब काळजाच्या लागीं आसलेलो, गोंयकारांच्या काळजा लागीं आसलेलो विशय ते म्हटल्यार पोगो बील. ज्या पोगो बिलाची फकाणां ह्या सीएमान, ह्या बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी, एमएलएनी आनी लॉ मिनिस्टर तेंच्यांनी असेंब्लीन मारली, ते बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून वाऱ्याचेर गजाली केले, वाऱ्यान फार मारलो आनी आयज तेच बील कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसा हें आमी दाखोवपाक तुमच्या कडेन आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेता. झारखंडान जे बील पास केलें आमी ते वेलकम केले. 1932 कट ऑफ डेट दवरली, तेंच्यांनी आपलो 15 वर्साची रेजिडन्सी आसले ते भायर मारले आनी 1932 कट ऑफ डेट दवरून झारखंडी कोण हे तेंच्यांनी सांगले आनी तेंकां तेंच्यांनी रायट्स दिले. जशें आमी पोगो बिलान 1961 म्हणटा आनी रायट्स म्हणटा, सिमिलर वे आतां थंयची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा झारखंड मुक्ती मोर्चा, इट्स अ रिजनल पार्टी. जो थंयचो सीएम आसा ऑनरेबल, सीएमाचें नांव आसा हेमंत सोरेन. आयज तो आनी तेजी पॉलिटिकल पार्टी आयज येदे व्हडले डिसिजन घेता आपल्या लोकांक लागून. एक रिजनल पार्टी आपल्या लोकांक लागून कायदो करता, आपल्या लोकांक साल्वार करता, आपले जमनी साल्वार करता, आपलो कल्चर साल्वार करता, आपलो सोशल फॅब्रिक साल्वार करता आनी आपल्या लोकांक कायदे करता, पॉलिसी करता, बिलां करता. पूण आमी जर गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार आमचो सरकार गोंयकार कोण तो डिफायन करचो सोडून आमचो सरकार गोंयकारांची फकाणां करता, गोंयकारांची थट्टा करता आनी गोंयकारांक थर्ड क्लास सिटीजनाचे वागणूक गोंयांत दिता. आमकां गोंयांत आयज जमीन उरलेली ना, आमचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आसा. आयज गोंयांत कन्नड महासंघाचे हांगा प्रोग्राम जातात, ते आपलो कल्चर आपलो हांगा प्रमोट करता. हांगा छठ पुजाच्या नांवान बिहारी, यूपी हा, नॉर्थ इंडियन हा, तो आपलो कल्चर प्रमोट करता. गुजराती येता ते आपले प्रमोट करता, महाराष्ट्रांच्यान थोडे येता ते आपले प्रमोट करता. सगळे जाण आप आपलो कल्चर हांगा प्रमोट करीत आहात आनी आमचो गोंयचो कल्चर खंय ना खंय तरी गायब जायत आसा, खंय ना खंय तरी तेचेर अटॅक जायत आसा. एक सायलंट बट कन्सिस्टंट अटॅक जाता. सदांच लोक म्हणटा की वयर बीजेपी आसा, सकयल बीजेपी आसा, डबल इंजिन सरकार आसा म्हणून हो सरकार म्हणटा. पूण ह्या डबल इंजिनाचो आमकां फायदो कितें? आयज झारखंडाक सिंगल इंजिन आसलेलो सरकार जर एक बील हाडपाक शकता आपल्या लोकांक लागून, ते सुद्धा प्री इंडिपेंडन्स 1932 कट ऑफ डेट दवरता, ते जर हाडपाक शकता सिंगल इंजिन सरकार, जाल्यार हो डबल इंजिन सरकार जेंच्यांनी आमकां स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस केल्लो, जेंच्यांनी गोंयचे जमनी वांटोवपाक लागून कायदे करतले म्हणून आमकां सांगलेले, आमकां जॉब रायट्स दितले म्हणून सांगलेले, जाल्यार हो सरकार गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून गोंयकार कोण तो कित्याक थारयना? एवरी टायम आमी गोंयकारांक काम दितले, गोंयकारांक जॉब दितले, गोंयकारांक रायट दितले, गोंयकारांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून आमी मोपा एअरपोर्ट हाडला, गोंयकारांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून आमी इंडस्ट्री हाडटा, गोंयकारांक लागून आमी टुरिझम हाडटा, गोंयकारांक लागून आमी आयटीबी हाडटा. हे सगळे गजाली आमी फक्त आयकता, पूण गोंयकार कोण तो डिफायन जालो ना. जेन्ना आमी हे बील घातले तेन्ना आमकां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हटले, एंटी इंडियन म्हणून आमचे टॅग थोड्या जाणांनी घातलो. आयज हे जे बील आमी तुमच्या फुड्यान आयज प्रेझेंट करता, ह्या बिलान जे लोक आमकां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, एंटी इंडियन म्हणटाले, बील कायद्या भायर म्हणटाले, असंविधानीक म्हणटाले, तांकां कळपाक बरें, तांकां आपली नॉलेज वाडोवपाक बरें की अशे कायदे इंडियेंत जाल्ले आसा, जॉब रिजर्वेशन जाल्ली हा, डॉमिसायल कोण ते थारायल्ले हा. आमी प्रेझेंटेशन स्टार्ट करूया आतां. तुम्ही आता पळयता आमची जी फर्स्ट स्लाइड आसा, भितर
झारखंड हे बिलाचे नाव आम्ही जसे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल दवरला तसे ह्या बिलाचे जे नाव आसा ते तुम्ही वाचपाक शकता वयर झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन म्हणजे फर्स्ट जो पार्ट आसा भितर तो डिफाइन करता डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन कोण तो फॉर एक्सटेंडिंग म्हणजे आता डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन बेश्टे करिना तो नावाक करिना म्हणजे आम्ही झारखंडी म्हणटले आनी कलर ट्राय करून भोंवतले हेका लागून न्हू उमेदीक लागून न्हू आता कितें फॉर एक्सटेंडिंग कितें एक्सटेंडिंग द कॉन्सिक्वेन्शियल सोशल कल्चरल एंड अदर बेनिफिट्स टू सच लोकल पर्सन बिल 2022 येदे व्हडले ह्या बिलाचे नाव जाल्यार हे बिल हो सरकार पास करता 11 नोव्हेंबराक हे बिल असेंब्लीन पास केलें तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता तांकां कशी कव्हरेज आसा कशे लोक हॅपी आसा कशे एमएलए हॅपी आसा नेक्स्ट स्लाइड तू पळयता आतां हे असेंब्लीचे तेंचे पिक्चर आसा कशे तेंचे आमदार कसो तेंचो चीफ मिनिस्टर प्राउडली व्हेरी प्राउडली 1947 आम्ही फ्री जाले आमकां फ्रीडम मेळ्ळें बट तो 1932 चो फ्लॅग लावन 1932 चो बॅनर लावन ते असेंब्लीन बसला प्राउडली ते आपल्या लोकांक जे खतयान कोणाकडे डॉक्युमेंट आसा तांकां ते झारखंडी म्हणून डिफाइन करता विदाउट एनी फियर म्हणजे कोणाचो भय नासतना की भायले लोक आयज गोंयांत येयले तेंची वोटिंग आमी कशे सारवार करतले तेंच्या वोटिंगेचेर आमी जिखतले काय ना जशें गोंयांत चल्ला मायग्रंट वोट बँक चल्ला तशी वोट बँकेचो चिंता ना करता तशा वोट बँकेची मातसो सुद्धा विचार ना करी आसतना तेंच्यांनी 1932 हें केलें हांगा तुम्ही पळयता भायर लोक कशे जल्लोष करतात हांगा असेंब्लीच्या भायर येवन आनी असेंब्लीन कशे लोक बसलाले आनी हे एक सांगपाक सोदता की हे असेंब्लीन बीजेपी सुद्धा जे एमएलए आसले ऑपोजिशन वाले तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट केला जे बीजेपी गोंयांत आमकां हे कोवो बिल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा आमकां एंटी इंडियन म्हणटा जाल्यार तेंच्या एमएलएनी हे बिल ते असेंब्लीन कित्याक पास केलें कित्याक तेका सपोर्ट केलो हो सिंपल क्वेश्चन आमचो झारखंडात बीजेपी दुसरो रूल आसा गोंयांत दुसरो लागता तेंकां कॉन्स्टिट्युशन दुसरें लागता आमकां दुसरें लागता अशें कितें हा काय एवरी टाइम ते आमकां कायद्याची भाशा सांगता आर्टिकल 14, 15 गजाली सांगता तेजेरूय आमी तुमकां सांगतले की हे जे कायदो आसा तेजेर ते कशे तेंच्यांनी टॅकल केला आता नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही पळयता आता गोंयची जर आमची एरिया पळोवपाक गेली जाल्यार आमची गोंयची एरिया आसा 3702 स्क्वेअर किलोमीटर आणि झारखंडाची एरिया आसा 79,714 ऑलमोस्ट 21 to 22 टाइम्स मोर गोंयची एरिया आमची 3,000 आसा 3,700 आसा तेंची ऑलमोस्ट 80,000 स्क्वेअर किलोमीटर आसा तेंचे पॉप्युलेशन आसा 3.5 करोड 3.3 करोड आणि आमचे आसा फक्त 18.2 लॅक्स तेतूनय कितलेशेच मायग्रंट्स आसा तेंचे डिस्ट्रिक्ट आसा 24 आमचे आसा 2 आता ते जर आपले एदी व्हडली स्टेट जर प्रोटेक्ट करपाक सोदता एदे व्हडल्या स्टेटीचो जमीन प्रोटेक्ट करपाक सोदता एदे व्हडल्या जमनीचे ते कल्चर आणि लोकांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक सोदता जाल्यार एदेशे आमचे माणकुले जे गोंय आसा 3,700 किलोमिटराचे जाल्यार ते गोंयचे रायट्स आणि त्या लोकांचे लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाक हो सरकार कित्याक स्टेप घेयना जस्ट बिकॉज हे सगळे आमदार मॅक्सिमम आहा ते लँड डिव्हिजन आहा कन्स्ट्रक्शन प्रमोट करतात बिल्डर लॉबिंग प्रमोट करतात कॅसिनो प्रमोट करतात व्हडले व्हडले हॉटेल इंडस्ट्री प्रमोट करतात जी गोंयांत फक्त एक्सप्लॉयट करता गोंयकारांक कामाक घेयना व्हडल्या आयबीबीच्या नावाचेर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता ज्या प्रोजेक्टान गोंयकारांक मात सुद्धा रिजर्वेशन ना मात सुद्धा तांकां काम ना जाल्यार बरो पगार ना हो सरकार एंटी गोवन आसा आमचो तसोच आमचो सरकार एंटी इंडियन पासून आसा हो एक सरकार जेन्ना झारखंडाचो एक बिल पास करता जर ते एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसले जर ते एंटी नॅशनल आसले जाल्यार हांव म्हणटा आमच्या बीजेपीच्या सरकारा कडल्यान ना जाल्यार सेंट्रल बीजेपी कडल्यान कित्याक ह्या बिलाचेर ते एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा नाल्यार एंटी इंडियन आहा म्हणून एक सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक सांगना आनी तेंच्या एमएलएनी हे बिल कित्याक सपोर्ट केलें हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय जे लोक आमकां ऑपोज करता पळोवो बिलाक ते ऑपोज करता तांकां कळपाक जाय की इंडिया ही स्टेट अशी आसा हांगा कायदे करपाक प्रत्येक राज्याक असेंब्ली दिला प्रत्येक राज्य लँग्वेजच्या बेसाचेर सेपरेट केल्ले आसा आनी आमची जी युनिटी आसा दॅट युनिटी इज इन डायवर्सिटी आमचो कल्चर डिफरंट आसा आमची लँग्वेज डिफरंट आसा आमचे रावपाची स्टायल लायफस्टायल आमची डिफरंट आसा प्रत्येक गजाली आमचे फोक डिफरन्स आसा प्रत्येक गजाल आमची डिफरंट आसा बट वी आर युनायटेड
दॅट डजंट मीन की आम्ही आमचो कल्चर, आमची आयडेंटिटी, आमची लँड आसा ही डायल्यूट करतले आणि जी आमची युनिटी इन डायवर्सिटी आसा पळय ती डायवर्सिटी आहा ते काबार करतले. हे काबार जावपाक जायना. हो जनरल रिजनल जो फॅब्रिक आसा तो फॅब्रिक तसोच उरपाक जाय. ती युनिटी तशीच उरपाक जाय आनी तेकाच लागून संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला. नेक्स्ट, आता जशें अजय हांवें तुमकां सांगलें तेजे बिलाचो हें कितें ते म्हणटा जे लोक जेचे आवय नाजाल्यार बापूय ग्रँड पेरंट्स तेंच्या कडेन जो झारखंडीचो जो 1932 खतियान जो तेंचो डॉक्युमेंट आसा ते खतियान डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा पळय तेंची आतां ती फॅमिली फुडें जातली नाल्यार आसा तेंकांच ते झारखंडी म्हणून डिफायन करता, लोकल रेजिडेंट म्हणून डिफायन करता. आतां हे जे तेन्ना तेंचो सर्वे जाल्लो 1932 सर्वे जाल्लो त्या सर्वेन तेंचे लँड रिकॉर्ड्सान पूण तेंच्यांनी एक गजाल दवरले जेंच्या कडेन लँड रिकॉर्ड्स ना जशें आमी हांगा बरयला जेंच्या कडेन लँड रिकॉर्ड जेंच्या कडेन जमीन नासली तेन्ना आनी जेंच्या कडेन तो डॉक्युमेंट नासलो पूण ते 1932 च्या पयलीं रावताले. आतां आमकांय लोक क्वेश्चन करता सगळ्यां कडेन गोंयचे कोगो म्हणून 1961 पयलींचे डॉक्युमेंट ना तेंकां तुमी कशें प्रूव्ह करतले. तेन्ना सुद्दां आमकां खबर नासलें तेन्ना तेंचे बिल आमी वाचूंक नासले नाल्यार आमी तेंचे बिल पळोवंक नासले आनी आमकां खबरूय नासलें की ते अशें बिल पास करपाचें आहा म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी ठरयला की जेंच्या कडेन डॉक्युमेंट ना तेंकां ग्रामपंचायत ग्रामसभा आसा पळय ती तेंकां डॉक्युमेंटेशन करून दितली ना ती तेंकां झारखंडी म्हणून प्रूव्ह करतली. सेम आमी आमच्या कायद्यान घातलेले आसा की जेन्ना जेन्ना जेंच्या कडेन डॉक्युमेंट गोंयकार कडेन नासतलो तेका ग्रामसभेन ती पावर आसतली, कलेक्टरा कडेन ती पावर आसतली. नेक्स्ट, आता भितर रायट्स कितें आहा पयलो म्हटल्यार तेंचो जमनीचो रायट. फर्स्ट इज लँड, जमीन. जर आमच्या गोंयकारांकडे जमीन उरोवंक ना जाल्यार आमी उरपाचे ना. तशेंच तेंच्यांनी चिंतलें की जे ट्रायबल एरियाज आसा तेंच्या कडेन चड पयसो नासता. जर दिल्लीच्यान थंय कोण तरी गेलो, गुजराताच्यान जर थंय कोण तरी गेलो, महाराष्ट्राच्यान कोण तरी गेले व्हडले व्हडले आनी जमनी सगळे जर घेवपाक लागले जाल्यार ते नेटिव्ह लोकांचे कितें जातले, ते नेटिव्ह लोक खंय वयतले. जशी परिस्थिती आयज गोंयकारांची आहा. साद्या गांवान खंयच्याय गांवान आयज तूं गोंयच्या वच तुका मिनिमम एरिया एने प्लॉट घेतलो तुका कमीत कमी 7 ते 8 हजार रुपया पर स्क्वेअर मिटर तुका मेजपाक जाय. मिनिंग तू जर 300 स्क्वेअर मिटराचो जर प्लॉट घेतलो तुका कमीत कमी 30 लाख रुपया जाय. जर तू सिटीन येतलो जाल्यार ही प्राइस 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत पर स्क्वेअर मिटर पावता. बीच लायनींग जाल्यार आनी कितली. जाल्यार आमच्या सरकारान हो कायदो आमकां करपाक जातलो जो कोरोनाचो तेंच्या सरकारान केलो. सेकंड इज डेव्हलपमेंट. कितेंय जर डेव्हलपमेंट करपाक जाय स्पेशली तेंचे रिवर लेक कितें आसा थंयसर आतां गोंयांत तुमी पळयता एक आमचे हिल आसा शेतां थंय डेव्हलपमेंट जे जाता पळय थंय नेटिव्हाक भायर मारून डेव्हलपमेंट जाता. नेटिव्हाक थंयच्यान डिस्प्लेस करून तेजे हें जाता. फॉर एक्झाम्पल मोपा एअरपोर्ट. आतां मोपा एअरपोर्टाक थंयसर लोकांची जी जमीन गेल्या त्या जमीन गेल्या त्या लोकांक अजून पयशे मेळोंक ना. तेंकां डिस्प्लेस केल्या तेंकां उदक ना, तेंची शेतां गेली, तेंचे काजू गेले, तेंचे ऊस गेले, तेंचे लायव्हलीहूड गेले, तेंची गोरवां गेली, तेंची बोकडां गेली. पूण आयज तेंकां प्रोटेक्ट करपी ह्या सरकारा कडेन एक सुद्दां कायदो ना, एक सुद्दां पॉलिसी ना, नाजाल्यार तेंच्या कडेन विलिंगनस ना. पूण आमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर फक्त प्रोजेक्ट हाडटा, प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आनी आमची जी जमीन जी आमकां दवरपाक जाय आसली जो डेव्हलपमेंट आमी थारोवपाक जाय आसले ते डेव्हलपमेंट थारोवपाक आमकां मात सुद्दां सरकारान रायट दिवंक ना. नेक्स्ट इज कल्चर. जशें आमी सांगलें फॉर एक्झाम्पल सिंपल सांगता आयज गोंयांत येदी व्हडली छठ पुजा जाता. आमचो सीएम थंय वयता, कन्नड महासंघ आपल्या थंय कितें तरी करता, आनी कोण येता आनी कितें तरी करता. दुर्गा पुजा आमच्या देवळांनी जाताले, लयराईच्या देवळान जाताली, आमच्या नवदुर्गेच्या देवळान जाताली, शांतादुर्गेच्या देवळान जाताली. ती दुर्गा पुजा काडल्यान तेंच्यानी येता रस्त्यार तिचो बाजार मांडला. त्या बाजारात मांडला भितर व्हडलो मायकल लोबोचो फोटो, जोशुआचो लोबो, जे जे ह्या घाटयांचे मायग्रंटांचे मोगी आसा जे गॉडफादर आसा तेंचे थंय फोटो लागतात. आमचो कल्चरल जिनोसाइड जाला. तिसरे दीस गणपती पायता ते मायग्रंट. असले कल्चरल जिनोसाइड आमचो जेन्ना जाता हांगा गोवा स्टेट जो आमचो आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट आसा तो तेंकां फंड दिता, तो तेंकां डोनेशन दिता, तो तेंकां अप्रुवल्स दिता, तो तेंकां रजिस्टर करता. म्हणजे आमचो गोंयचो पयसो, आमचो गोंयचो मिनिस्टर, आमचो गोंयचे डिपार्टमेंट आयज आमचो कल्चर प्रमोट करचो सोडून तेंचो कल्चर प्रमोट करता. सो तेच कल्चरल प्रोटेक्शन आमकां मेळपाक जाय. जी डायवर्सिटी आमची इंडियेची आसा, भारत देशाची आसा, ती डायवर्सिटी उरपाक जाय. तेका लागून तेंच्यांनी कल्चरल प्रोटेक्शन सुद्दां मागला. जेन्ना कल्चरल जिनोसाइड जाता तेन्ना स्टेट आनी तेंचे लोक काबार जाता. सेम कल्चरल जिनोसाइड गोंयचेर जायत आसा, हेचेर कोण उलयनात.
थोड्यांक दिसता आपूण हेजेर उलयलो जाल्यार आपूण एंटी इंडियन आपणाक टॅग पडटलो. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल्स थोडे आसा ते ह्या गजालीचेर केन्नाच उलयना, कित्याक तांकां दिसता की हें उलयलें जाल्यार तांकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन हो टॅग लागतलो आनी ताका लागून ते भिवन हे हेचेर भाश्य करिना नाजाल्यार तेचेर डिबेट करिना. हेचेरय जावपाक जाय. पूण तांकां हें सांगपाक सोदता की एक एदी व्हडली स्टेट, 80,000 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया आसलेली एक स्टेट, 3.5 करोड पॉप्युलेशन आसलेली एक स्टेट जर आपलो कल्चर वाडोवपाक सोदता जाल्यार आमचे माणकुलें गोंय तेंचो एक डिस्ट्रिक्ट पासून न्हू, जाल्यार आमी आमचो कल्चर कित्याक सारवार करचो न्हू, आमच्या लोकांचे लायव्हलीहूड कित्याक सारवार करचे. इंडिया फ्री जाली 1947 आमी लिबरेट जाले 1961. 14 वर्सांचे जे गॅप आसा, 14 वर्सांचो जो डिफरन्स आसा, त्या 14 वर्सान आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या इंडियनाकून आमी फाटी आसले. आणि तोच फायदो मायग्रंटांनी घेतलो. तेंच्यांनी भायल्यान 14 वर्सांनी तो पयसो केलो, इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी हाडली, इंडस्ट्रीन केले सगळे, तो पयसो हाडलो, गोंयान उरलो, गोंयान हाडलो, आमचे जमनी खाल्ले, आमचे जॉब खाल्ले, आमचे लायव्हलीहूड खाल्ले, आमचे अस्तित्व खाल्ले, आमचे आयडेंटिटी खाल्ले आनी आमकां काबार करून दवरले. आमकां लाचार केले, गुलाम केले. आयज आमच्या गोंयकारांक भायल्या लोकांक रेंटाक रावचें पडटा, भायल्या लोकांकडे कामाक रावचें पडटा, भायल्या लोकांकडे भीक मागची पडटा, तेंच्या दबावा सकयल, तेंच्या प्रेशरा सकयल आमकां जगचें पडटा. जाल्यार तेंच्यांनी नेक्स्ट इज very important is agriculture. Agriculture कशें प्रोटेक्ट करपाचें. आमचे एग्रीकल्चर इज फॉर कन्वर्जन. 16B रिजनल प्लॅन, ब्राउन पेंट मारलो, एग्रीकल्चर काबार केलें. नांवाक फक्त 15,000 शेतकऱ्यांक आमी ऑर्गॅनिक फार्मिंग केला, हें केला, तें केला. सगळीं फकाणां, सगळीं फटींगपणां. चीफ मिनिस्टर फटींगपणां उलयता. एग्रीकल्चर मिनिस्टर जितो आसा काय मेला हें कोणाक खबर ना, आमकांय खबर ना, कित्याक आमी कितले तेका पळोवंक सुद्दां ना. जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिसात ना, जितो आसा काय मेला हें लोकांक खबर ना, जाल्यार तो एग्रीकल्चर कसो प्रमोट करतलो आनी तो आमचो फार्मरांचो इन्कम डबल कसो करतलो. जाल्यार तेंच्यांनी एग्रीकल्चराक पासून रायट दिला. नेक्स्ट इज सोशल सेक्युरिटी. प्रत्येक लोकांक सोशल. आयज आमच्या गोंयकारांक कितें सोशल सेक्युरिटी आहा? आयज आमी भायर रस्त्यार येयल्यार भायर सरल्यार सुद्दां सेफ ना. आयज आमकां कसलोच, आयज आमी तूं आराडे धर, कांदोळे आराडे धर, ना तूं जुवारी नगर धर, नाल्यार चिंबलावर इंद्रानगर धर, आमचे भुरगे वचोन थंयसर जर कितें मस्ती करीत, मातशें जर तांकां कितें क्वेश्चन करीत जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता तो भुरगो परत येतलो काय ना आमकां खबर ना. सो आमकां आमची सोशल सेक्युरिटी कितें आहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट लोकांक थंय रिजर्वेशन तेंच्यांनी केला ह्या बिला नुसार. IIBचो तुमी इश्यू पळयला, काल बाबुशाचें स्टेटमेंट तुमी पळयला. जेन्ना विरेश थंय गेलो, लेबर कमिशनरा कडेन बसलो, बाबुशी आसलो, बाबूश आपले स्टेटमेंट दिता की त्या भुरग्यांनी माफी मागपाची, एपॉलॉजी करपाची आनी ते कंपनी जॉईन जावपाची, लेटर सायन मारपाचें म्हणटा तो. एक मिनिस्टर गोंयचो, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ते कंपनीक वॉर्न करचे सोडून तो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक जेंच्यांनी कंपनी उबी केली, 3 वर्सां झक मारीत तेंच्यांनी थंय काम केलें 12,000 आनी 13,000 कॉन्ट्रॅक्टाचेर, आशेन की आमी खंय तरी कन्फर्म जातले, आमचो पगार वाडटलो म्हणून यंग एजीचेर थंय जॉईन जाले ते, आनी आयज त्या भुरग्यांक भायर मारता आनी हो मिनिस्टर सांगता तांकां माफी मागा म्हणून. म्हणल्यार इतले नालायक, इतले एंटी गोवन हे सरकार आसा आनी हे मिनिस्टर आसा आनी हो बाबूश आसा, ताका मात सुद्दां पडलें ना, कित्याक हेचो चेडो थंय मेयर करून दवरला, करोडांची संपत्ती करून दवरला, आनी आमी गोंयकार, आमचे आवय बापूय आमकां शिकयतात, लोकां कडेन पयशे मागून शिकयतात, लोन काडून शिकयतात, आनी हे आमचे आवय बापायची फकाणां करता, आमच्या एज्युकेशनाची फकाणां करता, आमच्या रायट्साची फकाणां करता. कित्याक हेंच्याकडे करोडांनी हेंच्यांनी करून आपले फुडले कितल्याशाच पिळगेक सांबाळून दवरलेले आसा आनी पॉलिटिक्सान धुकलीत आसा आनी आमच्या तकलेर तांकां दवरीत आहा. हो इतलो फेल मिनिस्टर आसा, तेणी आयज सांगपाक जाय आसलें की आमी एक पॉलिसी करतले. 3 वर्सां जर भुरग्यांक तुमी काम करून घेतले, त्या भुरग्यांक जर एक्सपिरियन्स आहा जाल्यार तांकां कंपल्सरी थंय तुमी काम दिवपाक जाय, कित्याक ते भुरगे ट्रेन्ड आसा, तांकां मशिनरीचेर हात तेंचो बसलोलो आहा, जाल्यार हो तांकां सांगता माफी मागा म्हणून. हो कसलो न्हय. IDC आमची, कोमदाद लँड आमची एक्वायर तुमी केली, लोकलांक तुमी एम्प्लॉयमेंट दितले म्हणून थंयसर इंडस्ट्री हाडले, जाल्यार आयज ते लोकलांक कित्याक येना. आमच्या गोंयांत आमच्या जमनीर तुमी एक्वायर करता जमीन आनी IDC हाडटात, इंडस्ट्री हाडटात, इंडस्ट्रीक इन्वायट करता आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक, आनी एम्प्लॉयमेंट दिवच्या टायमार तुमी आमकां भायर मारतात, रस्त्याचेर दवरतात, थंयसर प्रोटेस्ट करपाक लायतात आनी सांगता माफी मागा म्हणून. हें कितें? हो BJP सरकार हो एक फेल्ड सरकार आसा.
हो एक अँटी गोवन सरकार आसा, हो एक मायग्रंट मोगी मायग्रंट लवर एक सरकार आहा, जेंका फक्त मायग्रंटांची वोट बँक जाय, हेंका छट पुजा करपाक जाय, हेंका थंयसर कन्नड महासंघाचे प्रोग्राम करपाक जाय आनी हेंका आनी कितें करपाक जाय, पूण हेंका गोंयकार ना. आता हेच बिल आनी अशी कितली बिलां फुडें तुमकां दाखयता. नेक्स्ट आता ह्या बिलान आता आमच्या बिलाचेर जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना तेंच्यान सांगलें सरकारान एक आमकां जेन्ना डॉक्युमेंट दिलो, जेन्ना आमी आरटीआय असेंब्लीच्यान काडलो, तेंच्यांनी बरयलां की आर्टिकल 14, 15 हे गजाल तेणी सांगून ते बिल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल केलें. आता हांगा तुम्ही वाचपाक शकता एक 9th शेड्यूल म्हणून आसता, अंडर 31 बी एक 9th शेड्यूल आसा. ते 9th शेड्यूलान कितें म्हणटा, तेंच्यांनी कितें सांगलां की हे बिल सरकारान हो एक्ट आसा तो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाच्या 9th शेड्यूलान घालपाचो, सो दॅट ते बिल कोणूच चॅलेंज करपाक शकना. मागीर एकदा ते जालें 9th शेड्यूलान पडलें म्हटल्यार ते पडलें, ते आनी परते चॅलेंज जावपाचें ना. मागीर त्या बिलाक कोणूच अँटी कॉन्स्टिट्युशनल आमचो 14 आर्टिकल 15 हेच्या अंडर भायर पडटले, ह्युमन रायट्स हे इक्वेलिटी बिक्वेलिटी ते काय गजाली चलपाचे ना. आनी अशी ऑलरेडी 284 सच लॉज आर देयर इन 9th शेड्यूल. हे आमकां कळपाक जाय, आमकां खबर आसपाक जाय. 284 सच बिल जी बिलां चॅलेंज जावपाक शकना अशी 284 एक्ट आयज 9th शेड्यूलान आसा. तमिळनाडूचे 69% रिझर्वेशन ते पासून हांगा आसा, जाल्यार तेंच्यांनी हे घातले की आमचे ते 9th शेड्यूलान तेंचे आसपाक जाय म्हणून. आता तुम्ही हांगा पळयता नेक्स्ट तमिळनाडून रिझर्वेशन जे आसा ते 69% आसा कोटा, 69%, मॅक्सिमम 50%. बट तेंच्यांनी आपले बिल पास केलें आपल्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आनी तेंच्यांनी 9th शेड्यूलान इन्क्लूड करपाक लायलें. ते इन्क्लूड जालें म्हटल्यार आयज हे 1990 पासून हे बिल चालू आसा इन तमिळनाडू. जर हो सरकार करपाक शकता, झारखंड करपाक शकता, म्हणजे एक नॉर्थ एक साऊथ, जाल्यार आमी मदीं आहा तेंका कितें जालां. आमच्याच मदल्याच सरकाराक या डबल इंजिन सरकाराक जेची ऑयल लीक जायत आसा, जेचे सगळे काबार जाल्ले आसा, जो फिल्टर तेजो काबार जाला, भितर काय म्हणना ते ना, हे लिकेज जाल्ले हे बंद पडलेले इंजिनाक चालू करून हे बिल पास करपाक जाता कितें. नेक्स्ट आता झारखंडाचे बिल आनी आमचे बिल पयलीं म्हटल्यार डेफिनेशन ते म्हणटा 1932, आमी म्हणटा 1961. व्हेरी सिंपल रिजन 1932 ते म्हणटा आपले मूलवासी आसा लोकांचे रायट्स उरपाक जाय, आमी म्हणटा आमच्या गोंयकारांचे रायट्स थंय उरपाक जाय. नेक्स्ट बेनिफिट्स तेंच्यांनी जशें आमी तुमकां सांगले जे बेनिफिट्स आसा तेंचे लँड, एग्रीकल्चर, तेंचो कल्चर, तेंचे एम्प्लॉयमेंट हे जे आसा आमचे तशेंच आसा. आमचे आसा जॉब्स आसा, आमचे लँड आसा, आमची कमदार लँड आसा, आमचो हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स आसा, आमचे कल्चर आसा. सो तेंचे जशे बिल आसा तशे सिमिलर बिल आमचे आसा. नेक्स्ट आता झारखंड एम्प्लॉयमेंट जे बिल आसा पळय तशेंच तेंच्यांनी झारखंडाचे जे आयज लोकल रेजिडेंट बिल आसा तशेंच तेंचे आनी एक बिल आसलें, जशें आमी एम्प्लॉयमेंटाक लागून बिल म्हणटा. आयज कोण तरी म्हणटा की आमकां गोंयकारांक काम दिवपाक जाय, आमी गोंयकारांक लागून झगडटा म्हणून भरपूर पॉलिटिशियन बोवाळ मारता. थोड्यांनी एसेंब्लीन बिलां सुद्दां घातल्या, लोकल रेजिडेंटाच्या एम्प्लॉयमेंटाची बिलां सुद्दां एसेंब्लीन गेल्या. पूण तेतून कट ऑफ डेट कितें आहा, तेतून मागता 15 वर्साच्या रेजिडन्साची भीक. ही 15 वर्साच्या रेजिडन्साची भीक आमकां गोंयकारांक नाका. आमकां जाय आमचो 1961 जसो तेंच्या 1932 केला तसो 1961 जाय. जाल्यार ह्याच सरकारान तेंच्या झारखंडाच्या सरकारान 75% रिझर्वेशन इन प्रायव्हेट सेक्टर फॉर लोकल रेजिडेंट्स ऑफ झारखंड हे बिल तेंच्यांनी 2021 पास केले. तेचे तेंच्यांनी रूल 2022 जुलय, ह्या जुलय 2022 ते बिल फायनल जाले एक्ट. आता तितून लोकल रेजिडेंट म्हटल्यार कोण 1932. हे सगळ्यांक कळपाक जाय की झारखंडान 75% रिझर्वेशन आपल्या लोकलांक दवरला. तेंची जमीन किती 21 टाइम्स मोर. जाल्यार आमी ह्या देशा माणकुले गोंयान आमचे इंडस्ट्री सेटअप केला, ते इंडस्ट्रीन जागो आमचो सगळे आमचे, पूण आमकां रायट ना. आनी हो मिनिस्टर सांगता आमच्या भुरग्यांक माफी मागा, एपॉलॉजी करा आनी मागीर तुमकां घेतले. म्हणजे त्या भुरग्यांक तुमी बरयतली की हांव मिसकंडक्ट केला आनी हांव सगळी सायन मारता आनी मागीर तुजें लायफ बरबाद, तुजें लायफ काबार. कित्याक खंयचीच कंपनी तुका तें लेटर तुज्या कडेन तुवें सायन दिल्या उपरांत खंयचीच कंपनी तुका परती घेवची ना.
म्हणल्यार आमच्या गरीब गोंयकाराच्या पोटाकडे खेळपाक हो बाबू उठला, हो चीफ मिनिस्टर उठला, आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक हे दोगूय जाण बाबूश मोन्सेरात अंडर वायब्रंट लिडरशिप ऑफ मिस्टर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण आमच्या गरीब भुरग्यांक ज्यांचो पगार 12,000 आणि 13,000 आसा त्यांचे आयुष्य, त्यांच्या भुरग्यांचे आयुष्य, त्यांच्या बायलेचे आयुष्य, त्यांच्या आवयचे, त्यांच्या बापायचे, त्यांच्या फॅमिलीचे आयुष्य काबार करपाक हे दोगूय जाण एंटी गोवन, हे दोगूय जाण लिडर्स आयज पेकन उठलेले. हे मनीस फक्त आमकां लाचार कशे आपल्या रॅलीक भोंवडटात, आमच्या आवय बापायक थंयसर आपल्या मिटिंगेक आपयतात, फुगड्यो घालपाक लायता, आपल्याचेर फुलां मारपाक लायता आनी जॉब काडटात आनी भायल्या लोकांक दितात. पूण आमी गोंयकार जावन आमी हांकां सपोर्ट करता, आमी तेंच्या वांगडा रावता. ही व्हडली आमची चूक. आमच्या पोगो बिलाचेर विश्वास थोडे लोक दवरिनासले. आयज हे प्रेझेंटेशन तेका लागून करता की पोगो बिल इज कॉन्स्टिट्युशनल. पोगो बिल हे संविधानीक आसा आनी पोगो बिल असेंब्लीन पास जावपाक शकता फक्त ह्या 40 आमदार भितरलो आमचो एक आमदारान ऑलरेडी दिल्ले आसा. उरलेले 39 आमदारांनी फक्त डिसायड करपाक जाय की हे बिल आमी पास करतले, गोंयकार कोण ते डिफायन करतले आनी सरकाराक डबल इंजीन सरकार जो बीजेपीचो वयर सरकार आसा तेका सांगताली की 9 शेड्युलान घाल आनी हे बिल परते चॅलेंज जावचे ना, एक परत चॅलेंज जावचो ना आनी आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण ते आमी डिफायन जातले. आमचे गोंयच्या भुरग्यांचे रायट, आमचे हक्क, आमची जमीन हे सगळे साल्वार जावन उरतले. पूण म्हाका दिसना की ह्या सरकाराच्या मनांत ते आम हांकां जाय फक्त वोट्स, हांकां जाय फक्त पयसो, हांकां जाय फक्त जमनीची दलालगिरी, हांकां जाय फक्त जमनी विकपाक, आमचे जमनी व्हडल्या व्हडल्या कंपनीक दिवपाक आनी गोंयकारांक रस्त्याचेर भिकारी कशे रस्त्याचेर उडोवपाक, उगड्याचेर उडोवपाक. हे तेंच्यांनी प्रॉमिस घेतलेली आहा, तेंच्यांनी शपथ घेतलेली आहा की आमकां काबार करून उडयतले. म्हणून जे ओपनली छट पुजेक नाचतात, म्हणून जे कन्नड महासंघाच्या प्रोग्रामाक सीएम ओपनली वयता आनी सांगता कन्नड महासंघाचे कल्चर तुमचो कन्नड भोवना ते गोंयांत माना म्हणून. असले जेन्ना हे नालायक मिनिस्टर, नालायक चीफ मिनिस्टर, ज्याची लायकी ना चीफ मिनिस्टर जावपाची, ज्याची लायकी ना गोंयकार कोण तो डिफायन करपाची असल्या नालायक चीफ मिनिस्टराक जेन्ना आमी त्या खुर्चेर बसयता तेन्ना आमकां हेच मेळटलें. तेन्ना आमी फुलाक मारीत उरतले, तेन्ना हेंच्या पांया कडेन भीक मागतूच उरतले. आमकां जाय एक रिजनल पार्टी रूल केल्ली, जे रिजनल पार्टी आपल्या लोकांक लागून कायदे करतली, जी रिजनल पार्टी सेंटरा कडेन झगडटली. हे जाला एजंट, हे जाला गोंयचे एजंट. हे गोंय कशे विकतले, वयल्यान ऑर्डर येता तशें सकयल आयकतात. आतां नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, आमचें हें जें बिल आसा, ज्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल, लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता, हे बिल असेंब्लीत परते येतले. हे जे झारखंडान केला तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. थंयसर बीजेपीचे एमएलए आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तुमी दाखोवन दिले की तुमी कशे तुमच्या स्टेटीक लागून, तुमच्या जमनीक लागून तुमी थंयसर आसा आनी गोंयचे आमचे जे कशे आमचे जे आमदार आसा नाल्यार गोंयचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आसा, एंटी गोवन आसा हे तुमी प्रूव्ह केल्ले. आणि जर या बीजेपीक दिसता, जर प्रमोद सावंताक दिसता, नाजाल्यार लॉ मिनिस्टर तो कोण तो बोवाळ मारतालो काब्राल, ते काब्रालाक जर दिसता की आमचे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आहा म्हणून जाल्यार काब्रालान प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आणि हे बिल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, एंटी इंडियन आहा म्हणून त्यांनी प्रूव्ह करचे. लोकांक तुम्ही पिशान काडनाका, गोंयकारांक तुम्ही भिकेक लायल्यात, गोंयकारांक तुम्ही उपाशी उडयल्यात, पूण गोंयकारांक लागून आमी झगडत रावतले. आमकां आनी शक्ती मेळ्ळ्या, आमकां आनी ताकद मेळ्ळ्या. आम्ही ऑलरेडी सीएमाच्या पीए कडेन उलयल्ले आसा, झारखंडाच्या सीएमाच्या पीए कडेन उलयल्ले आसा. आमकां जेन्ना अपॉइंटमेंट मेळटली, आमकां जेन्ना टायम मेळटलो तेन्ना आमी तेंच्या कडेन वयतले, हे बिल डिस्कस करतले, तेंची पॉलिसी डिस्कस करतले आनी 100% थंयच्यान कितें तरी पॉझिटिव्ह शिकून येतले. आनी आमच्याय बिलान जर कितें दुरुस्ती करपाक जाय, आमच्याय बिलान जर कितें चेंजीस करपाक जाय, जर तेंच्या कडल्यान आमकां कितें इनपूट येता आमचे बिल स्ट्रॉंग करपाक जाल्यार 100% आमी ते घेतले. हे सांगून इतलेच गोंयकारांक सांगता की पोगो बिल जिते आसा, जिते उरतले आणि एक दीस असेंब्लीन आमच्या गोंयकारांच्या एमएलएचो असो फोटो येतलो जितून गोंयकारांचो विजय जातलो, 1961 बोर्ड लागतलो. देव बरें.